नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. मार्च म्हणल्यार गोयभर इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डा. सप्टेंबर 15 म्हणल्यार फूड सिक्युरिटी चालीक. तिळारी महामंडळ गुटलायतले. मांद्रेकाराचे उतर. आमदार मागतात चड केरोसीन कोटा. कांय जाणांक वस्तुस्थिती मान्य करपाची ना म्हणून म्हज्या किरिस्तांव हिंदू वक्तव्याचेर टिका. गोंयाक जाय तशें केंद्र सरकार करतलेच हाची शाश्वती ना. फ्रांसिस डिसोजाची हेडनात विधाना. फाटल्या सरकारान अपॉइंटमेंटा खातीर 45 कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांक दिल्ली ऑफर लेटरां हायकोर्टान थारायली रद्द. पर्रीकार सरकाराच्या निर्णयाचेर शिक्को. एकशे 8 अँब्युलन्सीचे ऑडिटूच जायना. 108 कितें चल्लां पत्तो ना. विश्वजीत राण्यान भलायकी मंत्र्याक उजरायलो. मुख्यमंत्री म्हणटा धार बांदोडेचो पेशंट ऑक्सिजन नाशिल्ल्यान वचूंक ना. दूधकारांक आधारभूत मोलांची वर्सभराची देणी चवथ म्हणल्यार क्लियर. गोरवा सांबाळ मंत्री पार्सेकाराचे उतर. राणी म्हणटा दूध पावले 50चेर. दूधकारांच्या हातार मात 23 रुपया. आणि ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम्सात एक वर्ल्ड रेकॉर्ड. 73 नवे मीट रेकॉर्ड. शूटिंगात नवा रेकॉर्ड. भारताच्या रितू रायच्या नावार ऑस्ट्रेलियाचो स्विमिंगात वर्ल्ड रेकॉर्ड. खबर विस्तारान. मार्च 2015 म्हणल्यार गोंयभर सगळ्या तालुक्यांनी इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डां मेळटलीं. सुरवात बार्देशांतल्यान जातली. फूड सिक्युरिटी कायदो चालीक लावंक गोंयाक सप्टेंबर 15 म्हणल्यार केंद्रान प्राझ वाडोवन दिला. तो मेरेन ते चालीक लावपाचे यत्न सरकार करतलो. तिळारी महामंडळ गुटलावन महामंडळाची उरिल्ली कामां उदका स्रोत खातें करतले म्हणून मंत्री दयानंद मांद्रेकार विधानसभेत उलयला. केरोसीन कोटा वाडोवन घेवचो म्हणून बऱ्याच आमदारांनी नेट लायलो. कला संस्कृती खात्याच्या कामगिरीचेर मात आमदारांनी मांद्रेकाराची बरीच तोखणाय केली. जितकी बोगस रेशन कार्ड आहा तितकी फुडें येतली. खरीच तोखणाय करपाची डिपार्टमेंटाची. कित्याक उदक वाचोवपाचें आमी हांगा सुरवात करपा जाय. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. म्हाका दिसता की आमचे सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटान एक रिओरिएंटेशन करपाची गरज आहा. हें चिंतून की फूड सिक्युरिटी एक्ट तो जातलोच. आतां कोंकणी रोमन लिपी एका एवॉर्ड लास्ट टायम बाब विष्णू आसतना हांकां सगळें तयारी जाल्ली पूण तांचे आजुनूच इंडिव्हिज्युअल हो एवॉर्ड दिवंक ना. एवॉर्ड काडनाकात आनी देवनागरी बरोबर रोमी लिपीकूय रेकग्निशन दियात. म्हज्या भावा कडून हांव मागता. फूड सिक्युरिटी बिल म्हणून सप्टेंबर 15 पासून म्हणजे येणारे ऑगस्ट सप्टेंबर 15 पासून टायम आहा. आणि विद्यास्ता डिजिटल रेशन कार्ड आहा हे जवळ जवळ आमचो बार्देशाचो हे सगळो एक्सरसायज पूर्ण जाल्लो आहा. जेएलाच्या हेच्या प्रमाणे हो एक्सरसायज पूर्ण जाल्लो आहा. तुमी 5 समेन आमी नाल्यार आमी जे टार्गेट 2015 म्हटलां जाल्यार हे टार्गेट आमी कशेंच पूर्ण करचें ना. 73% केरोसीन कोटा आमचो जो कट केल्लो आहा हो केरोसीन कोटा आमकां तुमी परत दिवचो म्हणून. तर कारण कितें एका कळपाक बरें की बाबा ह्या विशयाचेर मेंबर्स आमचे कितके सिरियस आहा. म्हाका तरी दिसना आफ्टर DSSS आनी कला हे आमचे कला सन्मान आनी गृह आधार ह्यो स्किमी जाल्या नंतर गोंयान कोण BPLूच ना. कांय जाणांक वस्तुस्थिती मान्य करपाची ना म्हणून म्हज्या किरिस्तांव हिंदू वक्तव्याचेर टिका जाली. ते म्हजें मत. म्हाका तें मांडपाचो अधिकार आसा. हांवें तें कोणाचेर लादूंक ना अशें स्पश्ट मत उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान हेडनात उक्तायलें. आपले सरकार येवन 2.5 वर्सां येवन पासून लायट आनी उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालप शक्य जालें ना हें तांणी प्रामाणीकपणान मान्य केलें. तेच बरोबर गोंयाक जाय तशें केंद्र सरकार करतले हाची शाश्वती ना हें तांणी सरळ सांगलें. जे मेरेन आमी बॅप्टिझम घेयना ते मेरेन आमी हिंदू आसता. बॅप्टिझम घेतले की मागीर आमी क्रिश्चन जाता. म्हणटकच ते उदाहरण जे दिल्लें म्हाज्या हितून व्हडलें चुकीचें न्हू तें. पूण लोकांनी घेताना ते धर्माचेर घेतलें. हांव संस्कृताचेर गेल्लो आनी म्हाजी खबर उलयल्या आनी म्हाजो ओपिनियन व्यक्त करपाक म्हाका अधिकार आहा म्हणून सांगलां. बरोबर घटनेन म्हाका अधिकार दिला. म्हाका जाय तें उलय म्हणून. आतां कडेक एकंदर हांव चुकत हांव एकंदर चुकत. म्हज्या वरस बुदवंत शाणे लोक खूब आहा संवसारान. थोडे ना भयंकर खूब आहा.
पूण हांव एकटो चुकलो धरतो पूण हो चुकीचो ओपिनियन मांडपाकूय अधिकार आसता. पॉलिटिकल हेजो फायदो घेवपाचो एक प्रयत्न सदांच चलता कित्याक वी आर ऑल पॉलिटिकल एनिमल्स. आमी संदेक रावतात खंय तरी एक चान्स गावतलो आनी ताजो आमी फायदो घेतले पूण थोडे लोक ते भाशेन फायदो घेतात आनी थोड्यांक वस्तुस्थिती मान्य करपाची ना. दे डोंट टू एक्सेप्ट द रियलिटी. पूण काही कारणा खातीर कोण जबाबदार आतां हांव ते एनालायज करीत जाल्यार ताका आनीक तुवें चर्चा करची पडटली. हांव अभ्यास करूनय येता. उदक फावो ते भाशेन गावना, वीज फावो ते भाशेन गावना. हितून कमीत आहा हें मान्य करपा जाय आमी. कांय गजाली अशी दिसता मागीर स्पेशल स्टेटसाचे जावं किंवा जस्टीस शाह कमिशनाचो रिपोर्ट एक्सेप्ट करपाचे बाबतीक जावं अशें एक सिग्नल मेळटा की खंय जे गोंय सरकाराक नाका आशिल्ले त्यो कांय गजाली केंद्र सरकारान केल्या. तुमी कशें पळयता हाजे कडेन? One issue is in the larger interest of the nation and in the smaller interest of the state. थोडे कडेन क्लॅश जावं येता. फाटल्या काँग्रेस सरकारान अपॉइंटमेंटा खातीर 45 कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांक दिल्ली ऑफर लेटरां रद्द जाल्यांत. पर्रीकार सरकारान हे अपॉइंटमेंट रद्द केल्ले. 45 उमेदवारांची आव्हान याचिका सोमारा हायकोर्टान भायर मारली आनी बीजेपी सरकाराचो निर्णय योग्य म्हणून शिक्को मारलो. 2011 विधानसभेची आचारसंहिता लागू आसतना कामत सरकारान घाईघाईन ऑफर लेटरां दिवन कमर्शियल टॅक्स खात्यात ही भरती सुरू केली. कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांच्यो नेमणुको रद्द करपाच्या बीजेपी सरकाराच्या निर्णया आड कांय उमेदवार हायकोर्टान गेल्ले. कोर्टान तांची याचिका भायर मारली. हायकोर्टान दिल्ल्या निकालान कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांची ऑफर लेटरां बेकायदेशीर म्हूण स्पश्ट केल्यात. नोकर भरती नेमांक फाटो दिल्ल्यान पुराय नेमणूक सारकी ना म्हूण हायकोर्टान म्हणला. कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांचे 21 पोस्ट भरपा खातीर 12 जानेर 2011 जायरात काडिल्ली. जायरात काडली तेन्ना फक्त 13 पोस्ट आशिल्ले. ही जायरात पळोवन 1710 उमेदवारांनी कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांच्या पोस्टाक अर्ज केल्ले. उपरांत 26 जून 2011 लेखी परीक्षा जाल्या उपरांत परीक्षेन मेळिल्ल्या मार्काच्या आदारार 250 उमेदवारांक वेंचून काडिल्ले. ह्या उमेदवारांक 30 नोव्हेंबर 2011 ते 2 डिसेंबर 2011 मेरेन इंटरव्यू खातीर आपयल्ले. परीक्षेचो निकाल 23 जानेर 2011 जाहीर करून तेच दिसा मेमोरेंडम काडून 45 उमेदवारांची नेमणूक केली. वेंचणूक आयोगान 24 डिसेंबर 2011 गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर आचारसंहितेची घोशणा केली आनी तेच दिसा ती लागू केली. वेंचणुके उपरांत बीजेपीचे सरकार आयले आनी नव्या सरकारान 12 एप्रिल 2013 मेमोरेंडम काडून सगळ्या कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टरांच्यो नेमणुको रद्द केल्यो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.